नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरांनी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. वादग्रस्त थारिल्ले गोविंद गावडेक निमाणे मंत्रिमंडळांतल्यान देंवयलो. आदिवासी कल्याण खात्यांत भ्रष्टाचार चलता म्हणून गावडेन केल्लें वक्तव्य. विरोधकांनी एकठांय येवपाचे विजयाच्या उल्याक आपाचो तेंको. आरजी म्हणटा एकठांय येवन दिल्लीवाल्यां खातीर वावुरतले. आदी गोंयकार डिफायन करात. विजयाची व्याख्या पोकी. विकसीत गोंयची मोख गाठूंक गोंयकारांनी हातभार लावचो. क्रांती दिसा मुख्यमंत्र्याचो उलो. आझाद मैदानार हुतात्म्याक आर्गां. गोंयभर क्रांती दिसाचे सुवाळे. गोंयांत कायदो सुवेवस्था हाल्ली. स्वातंत्र्य सैनिकांनी मुख्यमंत्र्याकडेन मागली एक्शन. युरी म्हणटा तरणाट्यांनी फुडाराचो करचो विचार. आरजीक जाय भायल्यां कडच्यान मुक्ती. फातोड्डा टू लंडन स्कॅमांतल्यान 4 जाण सुटले. नावनीक पेरेद, सुशांत गोडगे, नॉलन आतां, विजय जॉयल निर्दोष. पुरावे ना, लुकआउट रद्द. मायरनाचेर रेड कॉर्नर. आमदार मायकलाक रोखडेच बरे दीस. मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष दामूय वाडदिसा उलयलो. पोरूच्या वाडदिसाक अशेंच आश्वासन. मायकलाचे अच्छे दिन हुमकळे. म्हादईचें उदक डायवर्ट केल्यार गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटकांत परिणाम. प्रेझेंटेशनाक कर्नाटकाचे एक्टिविस्ट फोंड्या. 3 राज्यांतल्यान एकठांय विरोध करपाचो उलो. कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान निमाणे देंवयलो. मुख्यमंत्र्याकडेन आशिल्ल्या आदिवासी कल्याण खात्यांत भ्रष्टाचार चलता म्हणून गोविंदान हालींच जाहीर वाद केल्लो. त्या उपरांत शिस्तभंगाचे कारवाये विशीं बोवाळय चलतालो. राजिनामो दिवंक न्हयकार दिल्ल्यान निमाणे गोविंदाचेर ही एक्शन. मुख्यमंत्र्याकडे आशिल्ल्या आदिवासी कल्याण खात्यांत भ्रष्टाचार चलता म्हणून गोविंद प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळी उलयलो. ते उपरांत शिस्तभंगाची कारवाई विशीं बोवाळ चलतालो. राजिनामो दिवंक न्हयकार दिल्ल्या उपरांत नेमणी गोविंदाचेर एक्शन. सर तुमची फर्स्ट रिएक्शन जी आसली सर तुमकां कसले रिएक्शन सर देवयले हा देवयले न्हू सर म्हाका कांय खबर ना राजा अजून. प्रदेशाध्यक्ष दामो म्हणटा पक्षाचो आनी केंद्रीय वरिष्ठांचो निर्णय. मुख्यमंत्र्याचो घेवपाचो न्ही, मुख्यमंत्र्याचो डिसिजन तो. पूण तुमचे कडेन कितें उलोवप बी जाल्लें? आमी पक्ष सरकार आनी हे म्हणून जें कितें आसा तें सगळें रिपोर्ट जी आसा ते व्यवस्थीतपणे ती हाजे कडेन उलयतात कोणा कडेन आमच्या वयर केंद्रांतले आनी तांकां जे निर्णय घेवपाचे घेवनी. पूण आतां सेंटराच्यान येयला काय खुद्द मुख्यमंत्र्याचो डिसिजन असो? परत एकदां सांगलें हांवें, सरकार, पक्ष आनी केंद्र आमचो तिगांचो समन्वय आसता. त्या सगळ्या समन्वयाचं हें उत्तर. बरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कामगारांक कामार पिडल्यार ते कंपनीचेर एक्शन घेवपाची मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. खाजगी कंपन्यांनी जाय त्यो नोकरेच्यो संदी आसात, मात गोंयकार जॉब सेक्युरिटी नाशिल्ल्यान काम करूंक पळयनात. कंपन्यांनी गोंयच्या कंत्राटदारांक संद दिवची. ते बरे तरेन गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवंक शकतात. मुख्यमंत्र्याची इंडस्ट्री बरोबर बसका. एम्प्लॉयमेंट ना असो एक जो गाजावाजा करता ताज्या खातीरच ही मिटींग आयची ऑर्गनायज केल्ली. म्हणजे टू डिस्कस रिगार्डींग द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॅन पॉवर ऑफ इंडस्ट्रीज इन गोवा आनी टू स्टार्ट द रिलेटेड कोर्स इन टू प्रोवायडींग द स्किल्ड वर्कफोर्स टू द सेड इंडस्ट्रीज. सगळ्या एसोसिएशना कडेन उलयल्या उपरांत तांचें म्हणणें की कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तेंच्या कडेन अवेलेबल आसा. म्हणजे वेल्डर पासून तो पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत ही खंत आसा की गोंयांतले भुरगे जॉयन जायना. एक म्हणजे पयल्यान पयलीं
तांकां जो सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द जॉब ना ही तेंची खंत आसता, पण आमी तेंच्या कडेन उलोवन तांचे बरेचशे इशू रिजॉल्व करपाचें ठरयल्या. एप्रेंटिशिपाक जॉयन केल्या उपरांत तो भुरगो एप्रेंटिशीप सोंपोवन जर परमनंट ताका घेतले जाल्यारूच तेंच्यांनी कंपनीन दवरप, ना जाल्यार तेंच्यांनी त्या कंपनीन दवरप ना, ताका घरा परत धाडल्यार जाता. लेबर एक्सप्लॉयटेशन जें आहा पळय न्ही हें खंयच्याच कंपनीन करचें न्ही आमी स्ट्रिक्टली सांगलां. आनी हेन्स फोर्थ जो कोण लेबर एक्सप्लॉयटेशन करपाक सोदता ताजेर कंपनी गव्हर्मेंट वील एक्ट ऑन हीट. मिनिमम वेजीस ह्यो 100% ह्यो तेंच्यांनी दिवपाक जाय. जो कोण दिना जाल्यारूय तेजेर गव्हर्मेंट लेबर कमिशनर वील एक्ट. ही ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज दिवपाची आमी ठरयल्या. 5वी गजाल, कॉन्ट्रॅक्टर्स एपॉयंट करता आसतना तांच्यांनी गोंया भायलो कॉन्ट्रॅक्टर्स एपॉयंट करचो न्हू, निदान गोवनूच कॉन्ट्रॅक्टर एपॉयंट करचो, जेणे करून तो गोवन एम्प्लॉईज मोठ्या प्रमाणात ते करतले हेंय बी आमी लक्षांत तेंच्या लक्षांत हाडून दिलां. की गोंयकारांनी थोडोसो आपलो मायंडसेट हो बदलपाक जाय, कारण हांगासर आसलेले जॉब जर आमी घेतले ना जाल्यार फुडें आनीक मायग्रन्सी जी आहा पळय न्ही ही चड मोठ्या प्रमाणात वाडटली. सध्या गोंयची वाट लागल्या काँग्रेसीच्या धोरणाक लागूनच. तीच लोकविरोधी धोरणां बीजेपी फुडें व्हरता. विरोधकांनी एकठांय येवन काँग्रेसीक सत्तेर हाडल्यार खंय परत दिल्लीवाल्यांचीच भर. गोंयकारां खातीर कितें करतले तें आदीं थारावचें. गोंयकार कोण ताचें डेफिनेशन खंय आदीं थारायात, आर्जी मागता. तेवटेन आपाचो युनायटेड ओपोजिशनाचेर विजयाच्या उल्याक तेंको. बीजेपीक हारोवपा खातीर सगळ्या विरोधकांनी एकठांय येवपाचे हांव त्याग करूंक तयार आहा म्हूण विजय उलयल्लो. प्रुडंटान ताचेर हेर पक्षांच्या मुखेल्यांक गाठले. आपवाले सोयरिकेक तयार. वोटर जो गोंयचो आसा ताका प्रत्येकाक खबर आसा की दिस टायम वोट स्प्लिट शूड नॉट बी अलाउड. दे शूड डिसायड पर्टिक्युलरली की भारतीय जनता पार्टी हरोवपाक जाय आनी विरोधक जे आसा, विरोधक पक्ष जे आसा तांकां कशे तरेन एक पर्टिक्युलर एक कॅन्डिडेट चूज करून ताका कसो निवडून घेवप हो म्हाका दिसता लोकांनी प्रयत्न करपाक जाय. आनी पीपल शूड नॉट लेट वोट स्प्लिट अफेक्ट द विक्ट्री ऑफ पोजिशन ऑर डिफीट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, कारण तातल्यानच भारतीय जनता पार्टीचो जो करप्ट सरकार आसा तो ताची हार जावपाक शकता. आर्जी म्हणटा पयलीं गोंयकार कोण ते डिफायन करचे, गोंयकारां खातीर कितें करतले ते थारावचे. बीजेपीक काडून काँग्रेस हाडल्यार पासून गोंयकारांचे भोग सोंपपाचे ना, फायदो भायल्यांकूच जावपाचो. तांकां जर दिसता की आमी सगळ्यांनी वांगडा येवपाक जाय जाल्यार गोंयकार कोण पयलीं डिफायन जावपाक जाय. जेन्ना विजयाक तेच इंटरव्यून विचारले की गोंयकार कोण, जाल्यार तेणी इतले कॅज्युअली सांगले की जो कोंकणी उलयता तो गोंयकार. म्हणजे आयज कोणूय गोंयान येता तो 1 वर्सान 2 वर्सान कोंकणी शिकता, तो कोंकणी उलयता, ती तांबडी मारून नाल्यार आनी कशी मारून तो कोंकणी उलयता. आयज तांकां आमी गोंयकार म्हणपाचें काय? हे सगळे प्रश्न आसा. गोंयकारपण हे विजयाक दिसता तितले हे चीप ना, हे रस्त्यार पडोंक ना. हे विजयान लक्षांत दवरपाक जाय आनी गोंयकारपणाचो ठेको विजयान दवरूंक ना. आयज कितें आसा, आयज तुमी एवरी टायम तुमचो स्टेटमेंट चेंज करता. कोण म्हणटा 15 वर्सां रावला तो गोंयकार, कोण म्हणटा गोंयान रावता तो प्रत्येक जाण गोंयकार, कोण म्हणटा की कोंकणी उलयता तो गोंयकार. हें जर अशेंच चल्लें आनी फक्त बीजेपी उडोवंक जाय म्हणून एकठांय येयले जाल्यार गोंयकार उरपाचें ना. आयज दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टींचें अशें जालां की तांकां दिसता की आमचे बीजेपी पावरफूल जातले आनी आमचे एक्झिस्टन्स वयतले, तेंच्या पॉलिटिकल तेंचे एक्झिस्टन्स वयतले, ते फाल्यां आमदार जावचे ना म्हणून ते भियाला. आमकां तें नाका. आमकां जाय जर खंयची पॉलिटिकल पार्टी आमी चिंतता तशें जर तो विचार करता, गोंयकार कोण तो डिफायन करता, गोंयकारांक लागून पॉलिसी करता आनी गोंय गोंयकारांक लागून आसपाक जाय हो जर विचार धरता आनी त्या विचारान जर फुडें वयता जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा बसून डिस्कशन करपाक तयार आसा. फिलींग जाता गोंयान आयज बिजनस आमच्या हातींतल्यान वयता, जॉब्स वयतात, आमची आयडेंटिटी क्रायसीस जाता. हे कित्याक लागून जाता? बिकॉज मायग्रंट इन्फ्लक्स अनकंट्रोल गोंयान येत आसा आनी हेका सगळे पॉलिटिकल पार्टी सोडून आर्जी सगळे जाण सपोर्ट करता. आतां हेंच आमी आर्जीन तेंच करपाचें काय? प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. गोंयचो 19वो क्रांती दीस 18 जून 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहियाच्या फुडारपणान गोंय मुक्तीच्या क्रांतीची सुरवात. पणजे आझाद मैदानार शासकीय सुवाळो. गोंयच्या राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्यान आझाद मैदानार हुतात्म्याक आर्गां ओंपलीं. विकसीत गोंयची मोख साध्य करपाक गोंयकारांनी वावुरचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयभर क्रांती दिसाचे सुवाळे. आसा आनी हयात ना त्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकाच्या त्यागाक लागून आमकां 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें. आमकां खबर आसा खरें म्हटल्यार तें पळोवंक वचत जाल्यार
रोहिदास देसाय दात हांच्यांनी सांगिल्लो इतिहास हो तसो 15 ऑगस्ट 1947 ते 19 डिसेंबर 1961 हाज्या मदलो चड आशिल्लो. कारण खरी क्रांतीची ज्योत पेटयल्या उपरांत रोखडेंच आमकां स्वतंत्र मेळपाक जाय आसलें. बट भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत तब्बल आमकां 14 वर्सां उशीर लागलो आनी म्हणून तर कितल्याशाच स्वतंत्र सैनिकांक आपल्या जिवाचो आपल्याक बलिदान दिवचें पडलें. पयलीं स्वतंत्र दिल्लें आसत जाल्यार गोंय हें आजुनूय बी कितल्याशाच मोठ्या प्रमाणांत आमी उदरगत करपाक शकतले आसले. बट आमी विसरूंक ना तेंच्या त्यागाचें प्रतीक आशिल्लें आग्वादचो जेल हो गेली कितलींशींच वर्सां खितपत पडिल्लो. डबल इंजीन सरकारच्या कार्यकाळांत आमी तब्बल 14 कोटी रुपया खर्च करून आमी तो आग्वाद जेल म्युझियम आज परत एकदां म्हणजे आग्वादचो जेल वो आग्वाद जेल म्युझियमांत आमी कन्वर्ट केलो. ज्या डॉक्टर राम मनोहर लोहियांक तांच्या खोलीत जो कैद दवरलेलो आज तांचो स्टॅच्यू त्या खोलीत आसा. आमकां तोय थंय गेल्या उपरांत पळोवपाक मेळटा. गोंयांत दर दिसा खून चोरयो जायत आसात. कायदो सुवेवस्था व्हांवली. सरकारान लक्ष घालचें म्हणून क्रांती दिसा स्वातंत्र्य सैनिकाची मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या नजरेंतलें गोंय हें न्ही. तरणाट्यांनी फुडाराचो विचार करचो युरी उलयलो. आरजी मनोज म्हणटा गोंयांत मायग्रंट वाडल्यात आदीं तांचे कडच्यान मुक्ती जाय. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था व्हांवल्या सरकारान लक्ष घालचो म्हूण स्वतंत्र सैनिकांची क्रांती दिसा मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी. चड कोण दिसता तूं रात दीस पेपर वाचता हिंग आवयन बापायन चल्यान आवयक मारली कोण पयर एकली कोणाक चलये गोमटी उडयली कोण थिंग पापांत जाण 2 जाणां बडयले वयत थिंगा हे म्हणजे अशें वयत थिंगा एक्सिडेंट जाताय आनी लॉ आनी खरेंच हल्ला अशें म्हण हांवें सीएमा सांगलां. कित्याक तुवें हेजेर लक्ष दिवपा जाय. कित्याक दीस तुमी आतां वाचताय न्हू तुमी न्यायाक हाय पेपराचेर रात दीस हेडलायन येता. ही रेप जाली ते ड्रग्स जाले ते रेप हे केले मर्डर केली हें चालू आहा. हें तुमी मातशें हें करून इन्फॉर्मेशन पुलिसेन जावं कोणाकय दिवपाक तुमी सहभाग घेवंक कित्याक युरी म्हणटा तेन्ना स्वतंत्र सैनिकांनी पळयल्लें सपन आज पुराय जाताना दिश्टी पडना. तरणाट्यांनी आपल्या फुडाराचो विचार करपाची गरज आसा. आज जे गोंयांत पाड घालपाक मुखार सरलेले आसा डेली गोंयांत मर्डर गोंयांत रेप गोंयांत चोरयो हे सगळे जरी तर चोयल्यार म्हाका दिसता हूंय ना हूंय आमचे फ्रिडम फायटरान जे चिंतलेले आज गोंयांत तेंगेलें हें स्वप्न न्हू. हें स्वप्न आज भुरग्यांनी हांव उल्लेख करता भुरग्यांनी आमी चिंतपाक जाय. जे हो बीजेपी सरकार लास्ट 13 years has failed because Goa that was known to be liberal maximum exploitation ह्या सरकारान केलेलें आसा. आरजीचो मनोज म्हणटा गोंयाचेर सगळ्यांच्योच नजरो आसात. भायल्यांकडल्यान परत एकदा गोंय मुक्त करपाची गरज आसा. गोंयच्या मातयेचेर आनी गोंयच्या ह्या स्टेटीचेर खूब जाणांची वायट नजर आसा. आयज भायले लोक येवन हांगा आमचे जमनी कब्जा करतात. भायले लोक येवन हांगा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनां करतात. मेगा प्रोजेक्ट हाडटात. पॉलिटिशियन्स आसा हे पॉलिटिशियन्स आमच्या ह्या पवित्र एसेंब्लीन तांकां लागून कायदे करतात. गोंय सोंपोवपाचें कारस्थान करता. आयज त्या ह्या सगळ्या पासून आमकां परत एकदा गोंय मुक्त करपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. फातोड्डा टू लंडन स्कॅम म्हणून फामाद केल्ल्या प्रकरणांतल्यान 4 जाण सुटले. मायरन रॉड्रिक्साच्या 130 कोटींच्या स्कॅमाच्या प्रकरणांतल्यान नवनीत पेरेर, सुशांत घोडगे, नॉलन आतांव आनी विजय जॉयल निर्दोश. तांच्या आड कांयच पुरावे नाशिल्ल्यान तांचे वेले चार्जीस आनी लुकआउट नोटीसूय रद्द. मायरनाचेर रेड कॉर्नर इश्यू केल्या. This case actually is an offshoot of the case which has been registered against Myron Rodrigues and his wife under the GPID. As a matter of fact, according to me, this particular case is over enthusiasm by the police. What happens is when a lot of investors are defrauded or any litigation that involves a lot of people puts a lot of pressure on the police. The reason being is they run roughshod. Any person mildly connected to Myron will also get implicated and they go to register FIRs. According to police, Myron and his wife defrauded a lot of investors in Goa and siphoned that amount
to different businesses of his. Myron deposited an amount of 2.5 crores in my client's company. After some time, he took away his money. The reason for his deposit was my client runs a real estate business and Myron wanted to invest in this real estate business. Now, this itself is treated by the police to mean that we have defrauded. Now, we filed a petition challenging this FIR, saying that it is ridiculous to come to such conclusions. You just can't join these dots. Now, at the stage of charge sheet, the police said that they have no evidence against my clients. There are 4 of them, all 4 are directors of that company. And based on the fact that there is no material found now by the police in the course of their investigation, the High Court was pleased to say that nothing will survive in those FIRs. They had also issued a lookout circular to my clients, which now they say that they will withdraw. And of course, the High Court has held that since there is nothing against us, there will nothing that will survive in the lookout circular. मजगती गोय पुलिसांच्या विनवणे उपरांत इंटरपोलान दुबावीत मायरन रॉड्रिक्सा आड रेड कॉर्नर नोटीस काढल्या. ताच्यो 2 बायलो 100 कोटी स्कॅमाच्या केशीत दुबावीत आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. म्हादयचे डायव्हर्जनाक कळसा बांडोरा प्रकल्पाच्या वायट परिणामाविशीं थंयच्या एक्टिविस्टांचें गोंयकारांक प्रेझेंटेशन. म्हादय मलप्रभेत डायवर्ट केल्यार गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या कांय वाठारांचेर कितें परिणाम जावं येता ताचेर फोंडें प्रेझेंटेशन जालें. कर्नाटकांतलो पर्यावरण एक्टिविस्ट कॅप्टन नितीन धोंड म्हणटा 3 राज्यांतल्या लोकांनी एकठांय येवन विरोध करचो. म्हादय डायवर्ट केल्यार कितें परिणाम जातले ते विशीं फोंडें प्रेझेंटेशन. कर्नाटकाचो पर्यावरण एक्टिविस्ट नितीन धोंड फोंडें पावलो. राजकारण आनी शिमो सोडून म्हादय खातीर लोकांनी एकठांय येवचें म्हूण उलो. The whole region, irrespective of boundaries, whether it's Goa, Maharashtra or Karnataka, this project will have a devastating effect. Therefore, this particular Madai diversion project should be looked upon without any boundaries, without any states, without any politics, which is a water security for Goa, it's a water security for Karnataka, and it's a water security for Maharashtra. So we must be aware of the dangers this project poses to all this. So this is the initiative which we are starting, where we would like to go to every part, nook and corner of all the 3 states to make them realize, don't destroy the forest, don't destroy the rivers, don't destroy humans. At the end of this chain, we are the ones who are going to be affected. So we are very happy that Sunil Desai has organized this meet in Fonda, which is mainly a very cultural and a central part of Goa, from where the message should go to all Goans, all my friends in Maharashtra, and also to the state of Karnataka from where I come. We still have time to protect our money. Because it has been started, but we are also trying in our state to make people understand. As long as people understand, I think if there has to be a people's movement, irrespective of politics, irrespective of states. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. काळी व्याघ्र प्रकल्पांत हाय टेन्शन इलेक्ट्रीक लायनीक तेकिल्ल्यान हत्ती सोंपलो. 220 केव्हीची लायन. अंबिकानगर आनी जोयडा तालुक्यांत पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशनान लायन घाल्या. लायनीक तेकून रानवटी जनावरां मरतात म्हणून रिपोर्ट येतात. काळी व्याघ्र संरक्षित प्रदेशात येवपी दांडेली तालुक्यांतल्या अंबिकानगर या वनक्षेत्रात मंगळवारी रात्री एका विद्युत तारेचो स्पर्श जाल्ल्या कारणान एका हत्तीचो मृत्यू जाल्याची घटना घडिल्ली आसात. रात्री हत्ती हो आपल्या अन्ना खातीर एका झाडाचो पालो खात असताना तेका हाय व्होल्टेज विद्युत तारेचो स्पर्श जालो आणि तेज्यात तो मृत्यू पावल्याची प्राथमिक अंदाज वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलो आसा. ह्या घटनेची माहिती मिळताच आयज सकाळी वन खात्याचे अधिकारी घटनास्थळी पावले. तेंच्यांनी पंचनामा केलो. तशेंच पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याक आपोवन तेजो शवचिकित्सा केल्ली आसा. तशेंच थंयसरच तेका
तेचेर आज संस्कार आसात ते थंय केल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. आमदार मायकलाक रोखडेच बरे दीस येवपाचे आसात. मायकलाच्या वाडदिसा मुख्यमंत्री परत उलयलो. प्रदेशाध्यक्ष दामूची तीच उतरां. फाटल्या वर्सा वाडदिसा मुख्यमंत्री हेच उलोवन गेल्लो. वर्स गेलें तरी मायकल आसा थंयच. वाडदिसा आमदार मंत्र्याची मायकलाक परबीं. आज मायकलाचो 49वा वाडदीस. मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष सयत हेर राजकीय फुडारी त्याच्या वाडदिसाक अंदू वाडदिसाक मुख्यमंत्र्यान मायकलाची तोखणाय केले उपरांत पुरू दिल्ल्या उतराची याद सगळ्यांक जाली. बीजेपी सोडून काँग्रेसीत मायकल एकलोच गेलो, मात परत बीजेपीत येतना 7 जाणांक घेवन येयलो. भाजपात मायकलाक बरे दीस येवपाचे आसात म्हणून मुख्यमंत्री फाटल्या वर्सा उलयल्लो. हांव सुयेश चिंतिता येता ते दीस हे मायकला खातीरय बी फुडल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात हे बरे दीस आसतले. मायकल लोबो बीजेपींतल्यान काँग्रेसीन गेल्या उपरांत म्हाका हरशी भंय दिसना. लोकांक सांगता भियोनाका म्हणून. म्हणजे मायकल लोबो एकटोच गेलो खरो, पण परत येतना 8 जाणांक घेवन येयलो. एकटो गेल्लो आनीक 7 जाणांक घेवन तो परत बीजेपीन येयलो. ही जी पॉझिटिव्ह बाजू आसा. तो कन्विन्सिंगान कोणाक आयकना, ताणी कन्विन्स करप. ओके, मायकला कडल्यान शिकचे. अंदूच्या वाडदिसाक अशा तरेचेंच उलोवप. घडी कदाचित हांव आनी कितें उलयता म्हणून वाट पळयता. हांव नक्कीच आयच्या दिसा फक्त इतकेंच सांगतलो की येता ते दीस मायकला खातीर बरे दीस येतले. इतकेंच हांव सांगतलो. हांवें सांगता म्हाका लास्ट बरे दीस येतले हांव इतकेंच सांगता. ओके, आनी परत एकदा हांव ताका हॅपी बर्थडे म्हणून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचें अशा तरेचेच वक्तव्य. अच्छे दिन येतलेच आयज नाल्यार फाल्यां. ते अच्छे दिना खातीर आमी सगळे ताजे सगळे बरोबर आसात आनी ताणें असोच फुडाकार घेवचो. आता मायकलाक अच्छे दिन येतले तरी केन्ना असो प्रश्न उपरासता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. प्रुडंट मिडिया नेटवर्काच्या नेमाळ्याची 10 वर्सां. भांगरभूंय, गोवन वार्ता आनी द गोवनान गोंयांत दसकाची वाटचाल पुराय केली. दिवचलच्यो चिऱ्यांच्यो खणी पावसाच्या उदकांत भरिल्ल्यो दिसतात. खणीचे खोलायेचो अदमास घेनासतना लोक खणींनी पेंवंक गेल्ले कडेन जीव वगडायतात. तरणाट्यांनी ह्या खणींनी पेंवपाक येवचे न्ही म्हूण दिवचलच्या पुलिसांचो उलो. ह्या खणींनी पेंवंक बंदी घाल्ली आसा म्हूण पुलिसांनी कळीत केलां. चिऱ्या खणींनी पेंवपाक गेल्ले कडेन जायत्यो दुर्घटना घडिल्ल्याची नोंद जाल्या. हाचे फाटभुंयेर बिचोली पुलिसांनी ह्या खणींचेर पेंवपाक बंदी घातल्या. हाचेर चवकशी चल्ल्या. लोकांनी आपल्या जिवाची स्वता काळजी घेवची म्हूण दिवचल पुलिसांचो उलो. आयज आमी भटवाडी नानोडा येयल्ले आसा. स्टोन क्वेरीज आसा पळय ज्या जाग्यार उदीक सांठवता त्या जाग्यार आमी सगळे पेट्रोलिंग मेंटेन केल्ली आसा. सो थंय आयज आमी ते चॅक करपाक येयल्ले कोण लोकल्स बी आनी भायले आवटसायडर्स बी कोण हांगासर न्हावपाक बी येयला जाल्यार. सो रिक्वेस्ट करता सगळ्या आमच्या गोवन युथांक स्पेशली की असल्या ह्या जाग्यांचेर येवचें न्हू म्हणून. ह्या आमच्या नानोड्या एरियेन लास्ट इयर सुद्दां एक असोच इन्सिडंट जाल्लो. ड्रावनींग केस जाल्ली आसा. सो आमी पळयता एवरी संडे हांगासर सारके लोक खूब येता हांगासर. सो अवॉयड करचे असले जागे, कित्याक शेवटी तुमचो जीव तुमीच धोक्यान घालता. ही सगळे कडक कारवाई चालू आसा. सगळे आमी नानोड्यात न्हू, आमी तशे बाकीच्यो आमच्यो जितले जाग्याचेर स्टोन क्वेरीज आसा ज्या जाग्यार ड्रावनींग केसीस जाल्ल्यो आसा ते सगळे आमी सध्या बंद केल्ले आसा. तशेंच चिऱ्या खणींचे खंय फेन्सिंग जावपाचें आशिल्लें, पूण हाचेर अजून कांय काम केल्लें ना म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. चिऱ्या खणींचेर बेगोबेग फेन्सिंग घालचें म्हूण मागणी. त्याच बरोबर हांगा जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना आमी पळयलां की बारीक बारीक खड्डे काडून दवरलेले. जेन्ना ह्या बाबतींत कल्पना म्हणून तेन्ना हांगातल्या स्थानिकांक विचारलें तेन्ना गेल्या वर्सा कलेक्टरान एक ऑर्डर सोडलेली की जितके डेंजर खणी जे आहात चिरेखणात त्या चिरेखणात फेन्सिंग करचें. पण गेल्या वर्सा खणून दवरलेले खड्डे अजून पर्यंत फेन्सिंग हांगासर जावंक ना. ह्या बाबतींत एक विचार करचे कारण हांगा लवकरात लवकर फेन्सिंग घालपाचें अशें आमच्या स्थानिकाची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.
फोंड्या सावन वेवसायीक संदीप चौधरीचें अपहरण आनी मारबडय करपाचे केसींत 14 दुबावितांचो रिमांड वाडयला. कर्म करपी वेवसायिकान दुस्मानकायेंतल्यान संदीपाचें अपहरण केल्लें, किडनॅप करून बेंगलोर व्हेल्लो, वाटेर ताका बरोच मारिल्लो. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.